आयच्या नियाळ माळांत तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप जाणवायेच्या पुस्तका वेलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. सदांच मागणें करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक येवपार सांगलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी थांबून आसतना मागणें करचें म्हूण एक विधवेचो उदाहरण दिवन जेजू आपल्या शिसांक शिकयता. म्हज्यो गरजोच देवाक सांगच्यो होच मागण्याचो हेतू न्हय, बगर देवा लागीं संपर्क करूंक हो एक आमकां बरो उपाय म्हूण हे वळींत आमकां दिसून येता. जेजूनच ही बरी देख आपल्या शिसांक दिली. सकाळीं दनपारां व रातचो पर्यंत तो आपल्या बाबाशी उलयतालो तें आमी शुभ वर्तमानांत वाचलां. आयच्या दिसाचो उदाहरण मनांत दवरून थोडी चिंतना तुमचे मुखार हांव दवरतां. ही वस्तोरी एकलीच ह्या नित्यतराशी गेली, पूण आमकां जेजूचो, सायबिणीचो आनी संतां भक्तांचो सांगात आसा. देव आमचो बापूय तो आमकां बरें आनी कितें फायद्याचें तें तो जाणो. तर मागलोलें रोखडेंच मेळना जाल्यार आमी निराशी जावचें न्हय. देवाक आमी खंयच्याय वेळार उलो मारूंक जाता. वेळ, काळ आनी खेरीत जागो ना. शेकी जेजून जेत्समानी मळ्यांत मागणें केल्या उपरांत आपल्या बापाची खुशी जावं म्हूण आपलें मागणें सोंपयलें. तशेंच आमी बापाचेर विस्वास दवरून आमचें मागणें करुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्रत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. आमच्या बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करो आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.